आदिवासी कल्याण मंडळाची विभागीय बसका शुक्रारा सावन गोंयांत जाता। गोंया सयत 9 राज्यांच्या आदिवासी कल्याण मंत्री बसकेंत वांटो घेतले। गोंय विधानसभेत आदिवासी खातीर 10% सुवाती राखीव दवरपाच्या मागणेचेर ह्या बसकेंत भासाभास जावची म्हूण उटान मागलां। केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री जुएल ओराम बसकेचें उक्तावण करतलो। ऑल इंडिया ट्रायबल डेव्हलपमेंटा खातीर एक महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दमण दीव आणि गोवा एक कॉन्फरन्स जावपाचो आसा आणि त्या कॉन्फरन्साक ऑल इंडियाचे ट्रायबल पॉप्युलेशनाक बूस्ट दिवपा खातीर जे अनेक विशय जे आसात त्या विशयाचेर चर्चा जातली। उटाच्या मुखेल मागण्यांचेर ह्या बसकेंत भासाभास जावची अशी मागणी उटाच्या एका शिष्टमंडळान आदिवासी कल्याण खात्याची संचालक संध्या कामतीकडे केल्या। विधानसभेक राखीवता आणि डिक्लेरेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया दोन्ही सेंटरा कडेन प्रश्न कनेक्टेड आसात, म्हणून स्टेट गव्हर्नमेंट आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंट हांणी जॉयंटली एफर्ट्स घालून हो प्रश्न सोडोवपाचो आसा। फाल्यांची जी परिशद कितें आसा, सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे जे ट्रायबल मिनिस्टर येवपाचे आसात, हांगा गोंयचे मुख्यमंत्री आसतले, हांणी सुद्दां ह्या संबंधी लक्ष घालून विधानसभेक राखीवता आणि शेड्यूल्ड एरिया ह्या विशयार सुद्दां चर्चा जावची हे प्रश्न तुमी मांडचे। आदिवासी कल्याण येवजण्यो चालीक लावपाचें उतर संचालक संध्या कामतीन उटा शिष्टमंडळाक दिलें। हांवें तांकां थोडे कमिटमेंट दिल्ले की आमचे जे स्किम्स आसात त्यो स्किम्स आमी सारके वर्कआउट करता आणि ऑलमोस्ट आमचो जो ग्रांट्स आमकां दिल्लो आसा तो आमी सोंपयता म्हणून, आणि ते कमिटमेंट हांवें कंप्लीट पूर्ण केला। म्हणजे आमची अटल आसरा स्कीम येवजण सारकी मार्गी लागली। एज्युकेशनाच्यो सगळे जे बॅकलॉग आशिल्लो तो आमी सगळो कंप्लीट केलो, प्री मॅट्रीक पोस्ट मॅट्रीक स्किमी। प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ। गोंयचे 240 वारकरी पंढरपूर वचपाक भायर सरल्यात। मुळगांवची वारकरी संस्था कला आणि संस्कृती संचालनालयान मेळून ही वारी घडोवन हाडल्या। 13 दिसांची वारी। वारकरी 7 जुलयाक पंढरपूर पावतले। 9 जुलयाक आषाढी एकादस करून वारकरी गोंयांत परत येतले। वारी करतल्या मदीं 80 ते 90 बायलोय आसात। मुळगांव वारकरी संस्थेचे आमची 6वे वर्स, ही 6वी वारी मुळगांव संस्थेची, आणि ह्या वर्सा आमी 240 वारकरी घेवन वयता आणि आमी तब्बल 13 दीस प्रवास करता। 12 राती भायर काडटा आमी, धर्मशाळेन म्हण किंवा आमचे स्कुलांनी म्हण किंवा देवळांनी म्हण अशें रावता आणि आमी 12 राती भायर काडटा। 13व्या दिसा आमी पंढरपूर पावता। आमी 7 तारीख पंढरपूर पावतले, 8 तारीख आमी विश्रांती घेतले, 9 तारीख आषाढी एकादशी करतले आणि 10 तारीख परत गोंयांत येतले आमी। तर अशें आमचे सादारण 240 सादारण 80 ते 90 महिला वारकरी आसात, आणि चडशे तुम्ही पळयल्यात जाल्यार चडशे आमची वयस्कर महिला आहात आणि ते देवाची भावना घेऊन वारीन येता आणि व्यवस्थित प्रवास करता, कित्याक ही आमची टोटली पायी वारी। फिफा वर्ल्ड कपाचे प्री क्वार्टर फायनलीत अर्जेंटिना स्वित्झर्लंडा कडेन खेळटले, जाल्यार फ्रांसाची मॅच नायजेरिया कडेन जातली। बुधवारा राती अर्जेंटिनाचे लिओनेल मेसीन 2 गोल मारून अर्जेंटिनाक नायजेरिया आड 3-2 जैत जोडून दिले। स्वित्झर्लंडाचे शकिरीन हॅट्रिक मारिल्ल्यान ताची टीम होंडुरासा कडेन 3-0 जिखली। फ्रांस आनी इक्वादोर मॅच 0-0 ड्रॉ उरली, जाल्यार बोस्नियान इराणाक 3-1 मारले। इतल्याने खबरां चित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।